गोंयच्या रस्त्यावेली फोंडकुलां पुरोवपा खातीर कितें पावलां उखल्ल्यात ताचो कृती आराखडो 2 दिसां भितर सादर करात. उच्च न्यायालयान सोमाराक गोंय सरकाराक आदेश दिला. महाराष्ट्रात रस्त्यावेल्या फोंडकुलांक लागून अशेच तरेन याचिका दाखल केल्ली. ती याचिका दाखल करपी ॲडव्होकेट जमशेद मिस्त्रीनच गोंयचे वतीने याचिका दाखल केल्ली. ह्या प्रकरणात आम आदमी पार्टीचो सरचिटणीस प्रदीप पाडगांवकरान याचिका दाखल केल्या. तो म्हणटा उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठान दुसरे एके जनहित याचिकेचेर पोरू अशीच सुनावणी दिल्ली. सामान्य मनशाच्या हिताकडेन सरकारान आडनदर केल्ल्यान आमी ही याचिका दाखल केली अशें आम आदमी पार्टीचे म्हणणे. Petition was heard. We submitted the order in a similar petition for the state of Maharashtra. The court has taken both the interim and the final order copy on record. And the state, the government has been asked to file a detailed submission, including important timelines within which they intend to ensure that the potholes are properly filled and other reliefs. हांवें जे PIL फायल केल्ले रिगार्डिंग पॉटहोल्स ताजेर आयज कोर्टान परते हियरिंग जालें. फाटले फावट गव्हर्मेंटान कोर्टाक एश्युरन्स दिल्लें की ते एक एफिडेविट फायल करतले आनी तातूंत जे फुडें तांचो कार्यक्रम आसा कशे बाबा ते रस्ते सारके करतले ताजे चार्ट एक दितले म्हणून. पूण आज परतो तेंच्यांनी टायम मागून घेतला आनी कोर्टान तांकां 2 दीस दिल्या आनी बुधवारा हे भितर मांडचे म्हणला कोर्टा मुखार आनी बुधवारा हेजेर हियरिंग जातले. आमच्या एडवोकेटान तेन्नाच एक बॉम्बे महाराष्ट्रा स्टेटीची जी रस्त्याचे प्रॉब्लेम असले अशेच तरेचे ताजेर एक जो कोर्टाचो निर्णय जाला तो थंय मुखार मांडलो आनी कोर्टान तो मानून घेवन रिकॉर्डान घाला. सो आमच्या हिसपान जे सद्याचे लिगल फॉर्मेलिटी कितें चलता त्यो बरे दिशेन चलता आनी आम आदमीक न्याय मेळटलो अशें आमकां दिसता. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार यशवंत परब.